आणि आता खबरो विस्तारान रशिया युक्रेनामध्ये गैर चालूच आसा। कितल्याशाच युक्रेनियन नागरिकांक ह्या युद्धान जीव वगडावचो पडला। ह्या भिरांकूळ परिस्थितीन गोंया खातीर धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार गोंयचे एक विद्यार्थी युक्रेनाच्यान गोंया आयले। युक्रेनांतल्यान दिल्लीन परतल्ले गोंयचे रुपल गोसावी हे विद्यार्थी मंगळारा गोंया आयले। गोवा सदनाचे उपनिवासी आयुक्त विकास कांबळेन फुलातुरो आनी मिठाई दिवन ताका येवकार दिलो। जायते भारतीय नागरिक थंय आडकून पडिल्ल्यान तांचे घरचे चिंतेंत आसात। अशा वेळार गोंयची धूव युक्रेनासान सुरक्षीतपणान गोंया पावली। Actually, our PM and also our CM. So because of them, I came here safely. All about the provisions and everything. Even in Romania, even the embassy, Indian embassy was so much helpful. They also help in many ways, all the requirements, and at the border also. You can how khoi ravatale thoi tar kidet nahle. It was very safe. Very much. It is the safest. Still now, it is the safest place in Ukraine. So I did. I was not in any situation like that. I didn't saw any such situation. And even the border I crossed within the one day. Embassy contacted us by list. They may have list from the university. They got from the university, so they contacted us directly and they coordinated everything. पहिले सुरुवातेकूच सांगता कोड इज स्टील ऑन. So I have come in my personal capacity and because it is my constituency as well. हांव मुद्दम रिसीव करपा येयला. I think from a war torn area जे गैर आसात थिंगासून एक पीसफूल प्लेस लायक गोवा परत घरा पावप म्हणल्यार एक सगळी बऱ्यांतली बरी गोश्ट जाल्ली आसा. आनी तुमकां खबर आसा ऑपरेशन गंगा हांव चड उलयना कित्याक एगेन बाउंड बाय द कोड. आमचे सगळे कोणे हे स्थिती हाडला आनी सगळे आमचे इंडियन कोण आहा तांकां परत हाडपा आनी चड खास करून आमचे गोंयकारांक परत हाडपाची स्थिती हाडला. खास करून आमचे माननीय प्रधानमंत्री हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हाका दिसता आमी सेफली सगळ्यांक गोंयान परत हाडपाक शकतले कित्याक होच आमचो एफर्ट जावन आसा.